Join us on A14. Hemosha ugrasa korat, Iches shiad nyamanu, Bavartiano fure sorat, Mis betung moni torkorum, Yadnig se fog bitor sorta, Yo cardio yakayon korum, Misa bete ashir sayat, Lana vod patka chidukadaru. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबडीनो आयज आमी भाग्योन जुआंव मारिया वियानी हो यादनेक हाचें स्मरण करता. भाग्योंत जुआंव वियानी सादो मनीस आनी सादेपणान जेजूची आनी जेजूचे पोरजेची सेवा करूंक वावुरलो. आपल्या कुमसदीन बसून कितलींच वरां पोरजेची कुमसारां आयकून तांच्या जिवितांत ताणें समाधान केलें आनी तरेकवार भासांनी आपलो मोग जेजू सगळ्यांक दाखयलो. ताचो उगडास करतना आमी गवळ्यांचोय उगडास करता, आमच्या फिरगोजांनी आसलेल्यांचो, यादनिकांचो क्रीत भाशेन उगडास करया जाणी आमकां बावतेजन दिला, जाणी आमकां क्रीज दिला बिस्पा साहेबान. तेच बरोबर आनिकूय दुसऱ्यांचो यादनिकांचो आमच्या जिवितांत प्रभाव आसा, जावं आमचे इश्टमित्र जावं हेर दुसरे आमचे कसलेय समारंभणेंत वो संस्कारां वरवीं आमकां आदार दितल्यांचो आमी उगडास करुया. जिवे आसा तांकां भलायकी आनी सोंपून गेल्या तांकां सासणेक सूख मागुया. तेच बरोबर आयज जे कोण आपलो वाडदीस समारंभता तांचेय पासत आमी मागुया. नेमिसाचे भेटेक तयार जातना पातकी म्हूण ओडकून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सतपुरद्या देवाक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पुडोपराध. देवा सद भगियो सदांच जागवार मरे सुल्या दिवतात आनी भोगतात आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वा देवाला विनत करात तुमकां मागता. सर पळयता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, भाग्योन जुआंव मारिया वियानीक तुवें बऱ्या गवळ्याच्या उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळयांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरचेक सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणीकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भावा भयणींच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूं, सासणाच्या आनंदाक पावूं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें: मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकोताय तितले फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिटकायनाय जाशी. खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिना जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिटकायशी आनी तोरी तो आपल्या खोटेपणान आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपणां कोरी आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिटकावूंक नाय म्हणटच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिटकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुज्या शिटकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तूंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सोरोय पोरजांनो, लावीक निवाडात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर खुशी, दोयाळ आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत, स्वर्गा राजाची बरी खबर परगटीत आनी सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी परजेक पळयोवन सुरसुरतालो, कित्याक ती धवधवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हळें, पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या ओतम्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे ओतमे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयज आमी भाग्योंच्यो मारिव्यांनी हाचो उगडास करता. भाग्योंच्यो मारिव्यांनी लियोन शारान फ्रांसाक जल्माक आयलो.
आवय बापूय गरीब आसली खरी, पूण आपले गरीबसाणेन देवाची भक्तीन ती गिरेस्त आसली. डिवॉट फॅमिली शेतकामती आसले आनी शेतकामती आसून जो मारी वियांनी जायतो आदार आपल्या बापायक करतालो. पूण 18 वर्सांची पिरायेर पावलो तेन्ना ताका खुशी जाली पाद्री जावचो. पूण बापायक आपल्या शेतांत वावराक तो आदाराचो आसलो, नाका लागून ताका परवानगी मेळूंक ना पाद्री जावंक. पूण आनीक 2 वर्सांनी उपरांत ताका परवानगी मेळ्ळी आनी शेजारच्याच गांवांत थंय तो सेमिनारींत भितर सरलो. शिकोवंक तितलें जायनासलें, आगोडाय आसली. अदीक करून नाती भास शिकोवंक ताका जायनासलें. पूण उपरांत आपली अशक्ताय देवाक उबारून तो पाद्री जाता आनी पाद्री जातूच ताका पयस एका गांवांत, पयलो आपल्याच गांवांत आनी उपरांत मागीर पयस एका गांवांत जंय तितलो हो गांव डेवलप नासलो थंय धाडटा. आनी जायतो काळ तो थंय वावर करता तेन्ना ताची भक्ती देवा सगळें इतली दाखोड जाता की खुमसो तरेन लोकांची काळजां तो एके भाशेन जिखून घेता. जिवीत बदलूंक जायतीं जाणां ताचेर येता आनी सांगता ते भाशेन कांय फावटी तो कोणेय तरी पातकां सांगूंक विसरलें जाल्यार पुर्यान ताचे लागीं ती उगडास तो आपूण करतालो. आनी मनशाच्या मनांत कितें आसा तें पुर्यान एके भाशेन देवान ताका ही असलो गूण दिलोलो की दुसऱ्याचे पातक ओळखून घेवन ताका उगडास करप आनी हे भाशेन पोरजेची सेवा करतालो. कांय फावटी 18 वरां पर्यंत खुमसो तरेन बसतालो आनी हे भाशेन देवाचो मोग पोरजेक वांडटालो. जायतो लोक पयस पयसान येतालो. एक आवय सांगता ते भाशेन ताचेशी आयली खंय आनी तिचो पूत 18 वर्सांचो आनी तो एका चेडवाक लागीं 15 वर्सांचे ताचे लागीं लग्न जावंक सोदतालो. पूण इतली केट जालेली ती आवय परत वेताली. हें सारकें आसा काय म्हण विचारून वो ती खुशाल आसतली काय म्हण विचारून आनी ही भास एके भाशेन ताका जावन खुमसो दितलो तो उठोन वेता खंय आनी भायर ती अस्तरेक मेळटा ती वेताली ती आनी तिका म्हणटा तांकां जावं दी काजार, ती खुशाल आसतली. हे भाशेन जिवीत दुसऱ्याचें पयलेच सान पारखूंक कशें भगवान जॉन मार्टिन आसलें. खबर न्हू आनीकूय जायत्यो घडण्यो ताच्या जिवितांतल्यो आमकां मेळून येता. पूण खास घडणी म्हणटा ती ताची अशक्ताय फाटीं धरून देवाचेर तो पातयेलो आनी देवाचेर पातयेवन त्रास कश्टांतल्यान पर्यान जैतिवंत जालो. आयज ह्या भाग्यवंताचो उगडास करता हांव तेन्ना आमचे यादनेक भाव जो वावर करता तरेकवार भासांनी आपल्या फिरगोजांनी कांय फावटी वेगवेगळे पोरजेचे प्रश्न सुटावे करूंक, कांय फावटी दुसऱ्याच्या जिवितांत आसलेले प्रश्न आपणाचे करून हे भाशेन आदार करूंक वावरतले यादनिका पासत मागुया. दुबावना गेल्ल्या आयतारा दिसा आमी गवण्याचो दीस पाळ्ळा, पूण कितें भाशेन आयज हो दीस जो मारी वियानींचो म्हणटच आमी परत उगडास करता आनी अदीक करून जे जाणटे यादनीक आसा, जे आमच्या फिरगोजांनी वावुरल्या, जाणी आमकां कसलो ना कसलो आदार केला, आयज ते जाणट्यांच्या घरांनी कश्ट वता, ह्या यादनिकांचो आमी उगडास करुया. आनी जो मारी वियानी जो आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या पाद्रींचो आस्कारी, ताणेंच दर एकल्या पाद्रीक एके भाशेन उजवाड दिवचो आनी पोरजेक ओळखूंक तांकां समाधान करूंक आनी तांचे पासत मोदेस्ती कसो देवा आनी मनशां मदें आपलो वावर करतना तांकां खुशाल धरून वावरूंक तर एकल्या पाद्री पासत आमी मागुया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिन वाचता आनी तुजें उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो सासणाच्या सासणाक देवाक सोय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिन वाचता आनी तुजें उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाक वालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणाक देवाक सोय म्हज्या बाबा बळीन म्हजें तुमचें बलिदान सत्पदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव प्रार्थया सर पदवीदार आनी भोव व्हडत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची चडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्वकाडी आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो शो मारियो वियानी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय पूण सर्गी तुका सय सय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यानी सासणेक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उदगार दिवन बाबार्ताचो गट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनोशवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोनिया संवसाराच्या सर्वंडरा आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोशवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा
हे सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुरोशवलपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत तुमकां मोल पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया करपाक आमी मागता प्रीत भाशेन आयज वाडदीस समारंभतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजो आशिर्वादान तो बोर अकबारवारी देवाचे माई संगाती भाग्यन दोन मितान सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. दिनवाशी काळजान जेजून शिकयलेले प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राय सामका यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो गिराय सामका दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वतलेखता तर आमकां तुज्या उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धन दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसो एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो सुस्तो जेजू बरो गवळी ताच्याच जेवणाक आमकां आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे दोरयेवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया
सर्गींच्या बापा भाग्यवंत शिवा मारी वियानीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणेक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. मोगाल बाबा भयणीनो, गवळ्या सवे पवित्र सभा जायतो हुस्को दाखयता. तुमचो जायतो हुस्को आनी मोग तुमी न्हयच फकत ह्याच दिसा पूण वर्सभर दाखयता. कांय फावटी निर्णय घेवंक आदार करता, कांय फावटी दुसरो कसली जबाबदारी आमी पाळटा तेन्ना तुमच्या हात बोट आसा. ह्या खातीर सगल्या खातीर आमच्या पासत मागलेल्या खातीर हांव तुमकां दिनवासतां आनी देवाचो आशिर्वाद दर एकाचेर तुमचेर मागता. सर्वेस मोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायनाचो अंक F24. जो कोण मोशी सेवा करता ताणे मोसो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक मोसो. जो कोण मोशी सेवा करता ताणे मोसो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक मोसो.